पूरक वाचन खरो इश्ट. एक अटंग रान आशिल्लें. तातूंत व्हडले व्हडले रूख आशिल्ले. तरेकवार झाडां झोपां आनी दाट वेली आशिल्ल्यो. तांचेर तरातरांचीं शेवणीं घोंटेर बांदून रावतालीं. जाल्यार झाडाच्या खांद्यांचेर चानयांनी राबितो केल्लो. एका व्हडा मुळांत आशिल्ले पोकळेंत हुंदीर रावताले. जमनींतल्यान बिळांनी सोंशें घर करून आशिल्लें. पयस एका फातराचे राशी पोंदाक काटमुयांनी बीळ केल्ले. ते राशीक तेंकून एक व्हडली रोयण आशिल्ली. तातूंत कुचकुचीत वाळटी आशिल्ली. रानाच्या मदेंतकाक एक सोबीत तळी आशिल्ली. तातूंत साबार तरेचीं नुस्तीं, पाणकोंबयो, एक दोन हेवाळीं आनी कांय बेपकां आशिल्लीं. सगळीं बरी करून सांगाता रावतालीं. तळयेचे सरभोंवतणी मेकळे सुवातेंत 5वेचार तण आनी रानभाजी वाडटाली. थंय एक जाणटो कासव रावतालो. सगळीं जाणां ताका आपलो इश्ट आनी बरें मागतो मानतालीं. एक दीस अचकीत एक व्हडलो सोरोप थंय पावलो. तो आपणाक रावपाक सुवात सोदता सोदता हुंदराल्या बिळांत भितर सरलो. पोटा भुकेक ताणें 2 हुंदीर मारून खाल्ले. दुसरे दिसा तो रुखार चडलो. थंय ताका घोंटेरांत आयतींच शेवण्यांलीं पिलां खावंक मेळ्ळीं. आज बेपकां, फाल्यां पाणकोंबयेलीं तांतयां, परवां सोंशां पील अशें करून दिसान दीस थंयचे जिवावळीक मारून खायत खायत तो तांकां सतावंक लागलो. सगळे प्राणी चिंतेस्त आनी कश्टी जाले. दुखेस्त मनान हाचेर उपाय सोदूंक ते कासव मामा कडेन गेले. कासव मामान तांकां आदार करपाचें उतर दिलें. दुसरे दिसा सोरोप तळये कडल्यान वतना कासवान उदकांतल्यान म्हणलें, "आगा सोरोप दाद, तूं हांगा येवन इतले दीस जाले पूण आजून तुका रावपाक घर ना? तूं त्या रोयणी घरांत वचून कित्याक ऐस पयस रावना? तूं थंय राजा कसो सोंपतलो?" सोरपान वेळ केलो ना. तो सोमतोच रोयणींत रिगलो. थंयचे वाळटेन ताका चाबून चाबून ताचो जीव अर्दो केलो. कसो बसो नेट करून तो थंयच्यान धांवत सुटलो. पूण ताची शेपडी ज्युस्त काटमुयांच्या बिळार पडली. काटमुयांनी वेळ केला. तांणी घांस मारून मारून ताची रगतां काडलीं. जीव आसल्यार भीक मागून खायन म्हणत सोरोप तें रानच सोडून गेलो.